उतोर्डा माजोड्डा दर्यादेगेर एनजीटीच्या आदेशाचो अर्थ समजनासतना सील केल्ले शेक परत चालू करपाक दिवचे म्हूण यूजीडीपीन मागणी केल्या। पुराय गोंयभर शेकड्यांनी शेक चालू असताना उतोर्डा माजोड्डाचेच शेक कशे बेकायदेशीर थारता असो प्रस्न यूजीडीपीन विचारला। पर्यटन सीझन सुरू असताना पुलिसांनी केल्ले कारवायेचो यूजीडीपीन निषेध केला। धड नोटीस लेगीत दिनासतना केल्ले कारवायेक लागून शेक धन्याचे मोठे लुकसाण जाला म्हूण राधाराव ग्रासियसान सांगले। Now, the tourism department has ordered the closure of the shacks on the ground that there is a petition filed by Alesh Arnav Pereira before the Green Tribunal. Now, I have this order here with me. The order of the Green Tribunal is here with me. Now, going through the order, it is very clear that the petition of Alesh Pereira, as also the judgment of the National Green Tribunal dated 17th December last, is only against permission granted for temporary shacks and temporary huts in the private properties, because Alesh has been fighting against shacks in private properties. Now, under cover of this order, the government has closed beach shacks on the intertidal zone in the beach areas and only in the village of Majorda and Utorda. Now, if there are illegalities in respect of the beach shacks, they should have closed all the beach shacks in Goa. And this order has been misinterpreted. It appears that the government officials are more concerned with saving their own skins. They were probably afraid that the Green Tribunal may take action against them, and they have gone and stopped the shacks in gross violation of this order. So our demand, very clear demand, is that government must immediately deseal the shacks and allow normal operation of business. You see, as it is this year, we have seen that there is a decline of almost 30% in the arrival of tourists. गोयची मायनिंग पर्यावरण दाखल्यावेली स्थगिती फाटी घेवची म्हूण केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाक सांगतले। मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो। फायर ब्रिगेडीच्या कर्मचाऱ्यांक 20 लाखां मेरेन आदार दिवपाची येवजण सरकारान केल्या। म्हापशा आनी फोंड्याक आनीक एक अतिरिक्त जिल्लोधिकारी दितले। फोंडे दक्षिण गोंयान घाला। कंटिजन्सी फंडाची मर्यादा 30 कोटी वेल्यान 230 कोटी मेरेन व्हेल्या। आमी लीजीस जश्यो रिन्यू करपाक लागले, दॅट वॉज ऑल्सो डन इन अकॉर्डन्स विथ द ऑर्डर ऑफ द एपेक्स कोर्ट। लीजीस रिन्यूवल जाल्या उपरांत स्वाभाविकपणे बॅनूय काडचो पडलो आमी। आता मोर स्पेसिफिकली तुमचो हे फाटी घेतलो, आता एमओई ऑफाचो ऑर्डर जी आसा ती तुमी बरयतले तांकां की ती फाटी घेया म्हणून? हय 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 इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द स्कीम फॉर ग्रँट ऑफ एक्स ग्रांशिया लमसम अमाउंट इन द केस ऑफ डिसेबिलिटी इन सर्वीस टू फायर अँड एमर्जन्सी सर्विसीस पर्सनल। काही आमी हे ठरयल्यात, फूल डिसेबिलिटी जर जाली जाल्यार 20 लाख, पार्शल डिसेबिलिटी जर जाली, लॉस ऑफ बोथ हँड्स और लॉस ऑफ बोथ लेग्स जाल्यार 100% अशें धरता, म्हणजे 20 लाख मेळटले ताका। लॉस ऑफ सायट ऑफ बोथ आयज जाल्यारूय 100% धरली वतली। पूण अशे अन्य जे आसात, कॅबिनेटान हें आयलें, सजेशन आयलें, त्यामुळे अशा अन्या खातीरूय एक वेगळी स्कीम तांच्या खात्यांनी दिवची अशें म्हटलां। टेम्पररी एनहान्समेंट ऑफ कॉर्पस ऑफ कंटिजन्सी फंड जो 30 कोटी आसता तो 230 कोटी करपाक वाडयला। दिस इज टू मीट द एसेन्शियल एक्सपेंडिचर आणि सॅलरी फॉर 2 मंथ्स। आमी पोंडा तालुको जो नॉर्थाक आसा तो सावथांत धरपाचो निर्णय घेतला। हे करता आसतना आमी आनी एक गजाल घेतल्या की म्हापसा उत्तर गोव्यांत आनी दक्षिण गोव्यांत पोंडा हांकां फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन थंय एडिशनल कलेक्टर्स दिवप। तरणाट्यांक मुखार हाडपाक तांचे खातीर फुडारपणाची प्रशिक्षण कार्यावळ ह्या म्हयन्या भितर सुरू करतले अशें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन फालेरोन सांगले। जनमत कौल दिसा निमतान फोंड्यां जाल्ले कार्यावळी वेळार तो उलयतालो।
मगो पक्षान विधानसभेन ठराव घेवन गोंयाक महाराष्ट्रान घालपाचो यत्न तेन्ना केल्लो अशें खासदार शांताराम नायक उलयलो. देशाचे कामे गोंयचो फुडार आमच्या आंगांत रोगतांत आनी काळजांत ही घालपाची गरज आसा. देखून फुडल्या 20-30 दिसांक आमी मल्टी लेयर लिडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम सुरवात करतले. जनमत कौलाचे 48वे वर्सुकी दिसा फोंड्यां काँग्रेसीन खासा कार्यावळ दवरिल्ली. महाराष्ट्रवादी गव्हर्नमेंट पक्षाचे किती धोरण आसले उगड सकल गरजता की तातूंत विधानसभेत एक ठराव जाला गोंय महाराष्ट्रात जायचे म्हणून त्या ठरावाप्रमाणे गोंय महाराष्ट्रात जायचे म्हणून विचारात कोणी आसले अजूनपर्यंत आसात राजकारणात दवरतात. इतले मजगती मायनिंग स्थगिती फाटी घेतिल्ल्यान भाजपा सरकारानच गोंयांतले मायनिंग बंद केल्ले हे सिद्ध जाता असो आरोप आदलो मुख्यमंत्री रवी नायकान केला. लोकांची तुम्ही ह्या लोकांची दिशाभूल केली, लोकांक फटयले सगळे तरेचे आनी सांगताले हे काँग्रेसीन गेलो हे चुकीचे आसा. आता उघड जाले, आता हे तुम्ही बंद केले, आता तुम्ही कळले लोकांक कळले तेन्ना कित्यानच बंद केलो म्हणून. पण आज बाकीचे लोकांचे आरोप करतालो, मायनो नोराचे आरोप करतालो. आता खंय गेले सगळे आरोप करतले, आता खंय पावले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. घेऊया एक विराम.